Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि 100% इवन दो द सेकंड डोज ऑफ द वॅक्सिनेशन वो आम्ही 30th ऑफ सप्टेंबर पर्यंत टार्गेट करता. आफ्टर द 84 डेज जो सेकंड डोज आसा ताज्या खातीर आम्ही परत एकदा म्हणजे थर्ड वेव ही भुरग्यांक खंय तरी सफर जावपाक शकता हाजे बाबतीत जे उलयले वयता ताज्या खातीर आम्ही म्हटलां की मॅक्झिमम टिचर्सांनी आणि स्कूल स्टाफ हांच्यांनी वॅक्सिनेशन प्रायोरिटी बेसिसचेर घेवपाक जाय. तांचो 84 डेजचो गॅप जो आसा हो टिचरांच्या बाबतीत कमी करपाची हाजी डिमांड आम्ही केंद्र सरकाराक बरोवन धाडल्या आणि ती जर आमकां फुलफील जावन आयली जाल्यार जसो आम्ही सी फेररांक 84 डेज हो कमी करून अप टू द 30th डेचेर हाडलेलो इन द सेम वे फॉर द टीचर्स आणि स्कूल स्टाफ मागीर ते नॉन टिचींग आसतले बालरथा वयले ड्रायव्हर्स आसतले ह्या सगळ्या खातीर आमकां गोंयच्या भुरग्यांची चिंता आसा, आमकां गोंयच्या भुरग्यांची काळजी आसा आणि 100% वॅक्सिनेशन जाल्या उपरांतूच आमकां स्कुलाय म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून एटलिस्ट 10वी 12वी ही सुरू करपाक मेळटली इन फ्युचर. म्हणून तर आम्ही केंद्र सरकारा कडेन डिमांड केल्या की टीचर्स आणि स्कूल स्टाफ हांच्या खातीर हो 84 डेजचो गॅप कमी करून त्यांचे वॅक्सिनेशन बेगीन दिवपाक आणि जर आमकां रोखडोच रिप्लाय केंद्र सरकारा कडल्यान मेळ्ळो आसत जाल्यार थोड्याच दिसा भितर टीचर्सांक सेकंड डोज ऑफ द वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर आमी सुरू करतले.